आम्ही सध्या असा पणजे जो बस स्टँड टू जो मिरामार दोनापाल जो रोड वता थंय आसा आमी कला अकादमी कडेन आमी फुडल्यान सध्या उबे आसा. पळोवपाक ही न्यूज तुमकां सादीशी दिसतली, पूण हांगासर आमी कितलेच फावटी नोटीस करता की जेन्ना हांगासर हॉट मिक्सिंग जाता तेन्ना ह्या रस्त्याचो जो हायट आसा ती वाडत वता आनी हांगासर सध्या आमी पळोवपाक शकता की ही वाट आहा, ही सायडीचे जे गटर आसा ते आनी डीप वसता, तेजो लेयर हॉट मिक्सिंग घालून घालून वाडटा. आणि कितलेच फावटी आमी पळयता की जे गाडयो आसता 4 व्हिलर जर त्यो सायडीक येत मातच्यो जाल्यार त्यो हितून अशा तरेन सकयल पडटा आनी त्यो काडपाक मागीर दुसरी एक तर टोवींग व्हॅन ना जाल्यार दुसऱ्या गाडयेच्या सपोर्टान ती गाडी भायर काडची पडटा. दिसपाक सादो इशू दिसतलो, पूण खुबदां अश्यो गजाली हांगासर घडटात जाणे करून लोकांक खूब त्रास जाता. आमी पळोवपाक शकता जर असो जर एंगल आमी पळयलो जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता की हांगासरल्यान ह्या रस्त्याची हायट कितली आसा ती आमी दाखोवंक शकता. आनी म्हाका दिसता कितें तरी एक हेजेर उपाय जावंक जाय, कितें तरी एटलिस्ट अशें जावपाक जाय की जाणे करून ही जी हायट आसा ती मॅच जावंक जाय. हे सारकें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार कशें हेज्या पोंदाक एक्चुली गटर आसा, पूण ताजे वयर सुद्दां इतलो सद्या गॅप जाला. हो वेगळो गटर कसो दिसपाक लागला. खूबदां जशें आमी म्हणलें की गाडयो सकयल पडटात हांगा सायडीक घेता आसतना. फुडें सिग्नल आसा, सिग्नला खातीर गाडयो स्लो जाता. थोडे जर कोण मदींच जर सायडीक घेतल्यो जाल्यार त्यो गाडयो आसा त्यो अशा तरेन हांगासर जे सायडीक आतां हे गटर कशें तयार जाला तितून पडटा, कारण हाजो हायट खूब जी आसा ती डीप जाल्या. आमी तुमकां दाखयलो की कसो तरेन जो लेयर आसा हॉट मिक्सिंगाचो तो करून करून वयर येयला. एक्चुली एज पर रूल्स पयलींचो जो लेयर आसता हॉट मिक्सिंगाचो तो काडून तेजेर नवें हॉट मिक्सिंग करपाचें आसता, पूण तशें न जाता हांगासर आशिल्ल्याच हॉट मिक्सिंगाचेर परत हॉट मिक्सिंग जावन जावन तेजो लेयर इतलो व्हडलो जाला, रस्त्याची हायट इतली वयर येयल्या जाणे करून खुबश्या लोकांक जे आसा ते त्रास जाता.